Job chapter 18. देव vaittoveank khast लायता. त्या उपरांत शुआचो बिल्दाद असो उलोयलो. केदना पासून तूं तुज्या उतरांनी दुसऱ्यांक गonnpas ghaltoloi? चिंतून पोlle आनी उपरांत आमी उलोवचें. आमी mon'zatim परस मूर्ख म्हणून तूं कसो समजताय? तुजे नदरे मुखार आमी अक्कल नासलेले कितें? तुजे रागान तूं फकत तुकाच पिसुट्टाय. तूं रागार जालाय म्हणून संवसाराचें ओरोणें जावचें ना. खोडपां आपल्या जाग्यावेलीं आलचीं नात. वायट मनशाचो उजवाड खरेपणी पालवतलो, ताचे उज्याचे किट्टेचें आकटें जावचें ना. ताच्या तोंबूंतलो उजवाड पालवलो, ताका उजवाड दिवपी दिवो पेटचो ना. ताची पावलां मजबूत आसलीं तींय आतां लोकतात. आपलेच बुदीक बोली पडोन तो शेवटोता. आपणेच मांदलोल्या जालांत ताचे पांय घुस्पोतात आनी तो चलून वेताना एका फोंडांत पडटा. ताची चोपकुलां रातेरीन पडटात आनी रातेर बंद जाता आनी ताका धोत्तात. धोत्तरेर एक गonnpas लिपयला आनी ताच्या रस्त्यार एक फास मांडला. सगल्या वाटांनी ताका आंकांत थरथरायता आनी चांते पावलाक ताचे पाटीक लागता. ताची गिरेस्तकाय दुश्कोलांक पडटली. ताचे कुशीक अदृश्ट उबें जाता. मारेकार पिडा ताची कात कुसयता आनी सगल्यावन वायट रोग ताचो सांदो गिरासता. ताका विस्वास आसलोल्या तोंबूंतलो ताका वोडून काडटले आनी कांपेरो हाडपी राजा मुखार ताका वोडून व्हरतले. ताची कोणूच न्हय तीं ताच्या तोंबूंत रावतात. ताच्या घरांत सल्फर शिंपडायतले. सकला ताचीं मुळां सुकतात आनी वयर ताचे खांदे करपतात. देसांत ताची किर्ती सोंपत वेता आनी खंयच्याच रस्त्यार ताचें नांव आयकूंक येवचें ना. ताका उजवाडांतलो कालोकांत उडयतले आनी संवसारांतलो ताका भायर धांवडायतले. ताच्या वंशाचो ताच्या फाटल्यान कोणूच आसचो ना. ताच्या शेवटाची खबर आयकून अस्तंतेचो लोक कांपतलो आनी उदेंतेचो लोक थरथरतलो. खऱ्यांनीच नश्ट्यांचो असलो शेवट आनी देवाक वळखो नासलोल्यांचें हें बिराड. देवाचें उतर हें.